अशी अनेक काणयो पळोवपा खातीर चॅनलाची सबस्क्राईब करात आणि घंटी चिन्ह मारपाक विसरू नाकात। कोंकणी नाताळाची कथा। नव्या वर्षाची सुरुवात। आयज आमी नाताळाच्या खरेदीक वचतले अशें शीला आपल्या चलये अनिकाक सांगता। तेन्ना अनिका खोशी जाता। शीला आपली धूव अनिका वांगडा नाताळाच्या खरेदीक वता। खरेदी सोंपयतकच परत येतना रस्त्या कुशीक एक ल्हान चली मेणवाती विकता ते पळयतात। ती सामकी गरीब दिसत आली। ती मेणवाती विकत आली। मेणवाती घेवची सवाय मेणवाती। माल भारी भाव सरकारी। मेणवाती घेवची। ल्हान चली तांकां मेणवाती घेवपाक सांगता। बाई साहेब, नाताळा खातीर मेणवाती घेवन। मेणवाती घेतली जाल्यार मागीर म्हजे सांजवेळ जेवणाची वेवस्था जातली। ती चली पळोवन अनिका म्हणटा, तिचे कडल्यान मेणवाती कोण घेतलो? खूप घाण दिसता। अशें म्हणत ती मुखार वता। हें आयकून ल्हान चलयेक दुख्ख जालें आनी तांकां पळोवन शीला आनी अनिका मुखार वतात। रस्त्यार एक गाडी वेगान येताली। गाडी अनिका वटेन येता हें ल्हान चलयेक दिसता। ती चली धांवता आनी अनिकाक कुशीक काडून तिका वाचयता। आमी ज्या मनशाक वायट म्हणटाले ताणें म्हजो जीव वाटायलो अशें अनिकाक दिसपाक लागता। अनिका आतां तिच्या उतरांची दया येवंक लागली। अनिका ताचे कडेन माफी मागता। शीला आनी अनिका दोगांनी ताच्या दुकानांत वतात। शीला सगळ्यो मेणवाती विकत्यो घेता। हें पळोवन ल्हान चलयेक खूब खोस जाली। शीला ताका ताच्या कुटुंबा विशीं विचारता। ती म्हणटा म्हजी आवय दुयेंत आसा म्हणून म्हाका हें करचें पडटलें। हें आयकून शीला ताका पयशे दिता आनी म्हणटा, ह्या पयशांनी तुज्या आवयक उपचार कर। शीला आनी अनिका मुखार वतात। वाटेर थांबून अनिका म्हणटा, आमी तिका मजत करची। हें आयकून शीला खोशी जाता। शीला आपल्या चलयेक सांगता की कोण हेरांक आदार करता, देव तांकां खंयच्याय तरेन वा दुसऱ्या तरेन आदार करता। नाताळाच्या दिसा शीला आपली धूव अनिका वांगडा ल्हान चलयेच्या घरा वचून तिका नवे कपडे आनी भेटवस्तू दिता आनी ते सगळे एकठांय नाताळ मनयतात। काणयेचो सारांश। जो कोण दुसऱ्याक आदार करता तो देव ताका कसले तरी वा दुसरे तरेन आदार करता। नव्या वर्साची हुनहुनीत परबी।